म्हादय अभयारण्य केरी दोंगर काणकोणच्या रानांनी उजो लागपाच्या प्रकरणांची दखल घेवन राना खात्यान आतांसावनूच पावलां उखलूंक सुरवात केल्या। राना मंत्री विश्वजीत राणेन अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली। रानांनी ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान लक्ष दवरतले, 600 ट्रॅकर्सांक ट्रेनिंग दितले म्हूण विश्वजीत उलयलो। 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकर आहा हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ मुवींग फॉरवर्ड वायल्ड लायफाचे दृश्टिकोनान तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा। आयज आमच्या ह्या परिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान आमी ओवरऑल मॉनिटरींग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। खंय कितें चल्लां आनी ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू, ओवरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता तें आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक सेंच्युरीन आनी मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आमी लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले। लोकां मदीं जनजागृती करपाची गरज विश्वजितान उक्तायली। पण आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्लें तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेंय प्रायवेट एरियान काय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन तुमी जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले। आनीक 108 एम्ब्युलन्सी हाडपाचो विचार। नवीन एक्चुअली आमकां एस्टिमेट आमी केल्यार आमकां 25 तरी जाय। लोड वाडला न्ही, तुमी पळयात न्ही कशें 25 एक ना, हांव हाडटा म्हणून सांगू ना, आमकां 25 एक हाडल्यार आमकां खूब रिलीफ गावतलें। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।